जुलैच्या 13 मोपा विमानतळाक जोडपी राष्ट्रीय महामार्ग 66चे उक्तावणा खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हे गोंयांत येवपाचे आसात। तेन्ना ह्या वेळार महामार्गाचेर कोसळपी पालसणांक जापसालदार आशिल्ल्या MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डाच्या दीपक कळंगुटकारान केला। तशेंच मुख्यमंत्री म्हणून न्हय तर भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी न्हयभाग कोसळिल्ल्या पालसणाच्या सुवातीची पळोवणी करपाची गरजूय कळंगुटकारान उक्तायली। फाटले फावट जेन्ना ही भिंत कोसळ्ळी त्या वेळार हांव त्या घटनास्थळी पावलो ना, पण दुसरे दीस सकाळी, कारण आउट ऑफ गोवा आसलो, दुसरे दीस सकाळी जेन्ना हांव थंय पावलो आनी तेन्ना पळयलो तेन्ना हांवें म्हाजे प्रेसाच्या फुड्यान हांवें म्हाजें मत व्यक्त केल्लें की कितें ती परिस्थिती आसा पळय ती ही एक फक्त मालकाची भिंत ना, ही पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत आमचो रस्तो पळोवपाक गेले, आमी पोळ्या पर्यंत येनाका, पत्रादेवी पासून आमी म्हाखाजनानूच जरी गेले किंवा आमी पणजे पर्यंत गेले, आपल्या मांडोळी ब्रिजा पर्यंत रस्त्याची सरफेस आसा पळय हे आमी कालूच न्हू, ही कोसळ्ळें म्हणून न्हू, म्हणजे दर वेळार जर तुमी केन्ना तरी जर इंटरव्यूक पळयशात जाल्यार दर वेळार सांगला की सरफेस जी आसा पळय ही अजिबात बरोबर ना, मागीर तेची जो दर्जो आसपाक जाय, तेची जी मेंटेन करपाक जे हें आसता पळय तेची कांय एक मेंटेन केल्ली ना। आनी हें सादारण हांवें ग्रीन पार्का कडलो जो विशय आज पेपराचेर वाचला की ग्रीन पार्का आपल्या रस्त्या कडल्या सरफेसाच्या संदर्भान हांवें 1 वर्ष पयलीं सुद्दां ह्या सर्विसाचेर हांव उलयल्लो, पण उलोवन तेचेर काही एक अर्थ जायना, कारण हेचेर सरकाराक तीळ मात्र हेचेर पडोंक काय दिसता विचारपाक जाय की इवन तेणें, कारण तो PWD मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मागीर PWD मिनिस्टर म्हणून म्हाका दिसता तेणें जातींनी शिजोवन तें पळोवपाक जाय की कितें हें आसा पळय तें।